we are going to bring up several issues in the assembly, whether it is in calling attention, whether it is on 0 hour mention, or whether it is on demand or reply to the budget speech of the Honorable Chief Minister. हे सगळे विषय मांडपाची गरज आहे गोंयकाराची. आनी हो एक विषय जो आहा टॅक्सी, रेंट अ कार, हो सुटावो जावपाची गरज आहा. आनी टॅक्सीचो विशय आतां जाली 3 वर्सां जाली हो चालूच आहा. म्हणजे हो इशू सोंपना आनी थिंगा हॉटेलांनी झगडी जायत आहा. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट जेन्ना दोग जाण येवन थिंगा कस्टमराक व्हरोंक सोदता आनी ऑलरेडी थिंगा स्टेशन टॅक्सीज आहा 40-45, एक हॉटेलाक 30-20, आनी दे आर डुईंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनस. हो विशय सांगला सीएमाक आमी, हो सुटावो जावपाक जाय. डिपार्टमेंट ऑफ ट्रान्सपोर्ट, मिनिस्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आनी तुमी आनी आमी आमदार म्हणून हो बसून हो सोडोवपाक जाय. सोल्युशन कितें म्हणटा तुमी, कितें आसपाक जाय सोल्युशन? म्हणजे कितें, जे हॉटेलान क्यू सिस्टम ना थिंगा कोणें जो तर येवन व्हरता जाल्यार कोणाक प्रॉब्लम ना. क्यू सिस्टम आहा न्हू सगळ्या हॉटेलांनी आहा. ऑल द हॉटेल्स इन गोवा, वेदर इट इज 3 स्टार, 5 स्टार, 4 स्टार, or even guest houses with 20 rooms have got a queue system of their own taxi owners and drivers. So these are local boys who are taking self-employment business, and these boys cannot be deprived of their livelihood. तिथून येऊन रेल्वे स्टेशनांसून or from the airport जी टॅक्सी घेवन येता तांकां कॅब एग्रिगेटर आनी हाडून तांकां ड्रॉप करता हॉटेलान, ते येवन थिंगा रोडार सायडीक रावता. आनी ते जेन्ना ट्युरिस्ट ऑनलायन जेन्ना ॲप बूक करता तांकां, म्हणजे टॅक्सी बूक करता, ते येवन तेंचे क्यू सिस्टम फोडून व्हरता. हे रॉंग. तेणी बिचा वयले व्हरोंक जाता, फ्रॉम बीच, ट्युरिस्ट फ्रॉम बीच, ट्युरिस्ट फ्रॉम रेस्टॉरंट, ट्युरिस्ट फ्रॉम एनी क्लब, ट्युरिस्ट फ्रॉम एनी road, Porvorim or anywhere. They are saying the app is for entire state of Goa. Where there is taxi service in Ponda, show me. Where there is taxi service, app aggregator service in Bicholim, in Sakade. You go to any other constituency in remote Goa. Other than tourism belt. Other than tourism belt not. So it's in conflict of interest ha. Conflict of interest म्हणजे कितें, हेंचो धंदो खंय तरी काबार जावपाचें हेचेर पावल्लो आहा. हे 18,000 लोक आहा आमच्या गोंयान, आख्ख्या गोंयाचे उलयता. आनी हे 18,000 लोकांक न्याय मेळपाक जाय, त्या खातीर आमी झगडटा. न्याय कितें मेळपाक जाय, ते आपल्या पांयाचेर उबे आहा सगळे जाण. दे आर स्टँडींग ऑन देअर ओन फीट. तेणी आपली ओन टॅक्सी घेतलेली आहा, रेंटाक हेचेरसून घेतलेली आहा, ती बँके कडसून हायपोथिकेशन करून ते एवरी मंथ इन्स्टॉलमेंट भरूंक जाय आनी इंट्रस्ट फारीक करूंक जाय. ते कशें भरतले? तर तेंचीच बिजनस आनी कोण येवन व्हरता जाल्यार. आनी हे कोण कॅब एग्रिगेटराची गाडी टॅक्सी जो चलयता तेजे कडेन हेच ना. आय एम सेईंग ही डज नॉट हॅव अ बॅच. सो जेन्ना तेजे कडेन बॅच ना तो टॅक्सीच चलोवंक शकना. सो कोण तरी तांकां प्रोटेक्ट करता. तो कोण प्रोटेक्ट करता ते आमी सांगला सीएमाक, तूं फायंड आउट कर. आनी हेचेर सुटावो जावपाक जाय. आयज मिटिंगेक डिस्कशन हे 20-25 मिनिट्स डिस्कशन जाला आनी सगळ्या आमदारांनी सपोर्ट केला. जो हांव उलयला, हांवें हो विशय जो काडलो, हेंचे प्रॉब्लम सॉल्व जावपाक जाय. सगळ्या आमदारांनी म्हाका सपोर्ट केला आनी चीफ मिनिस्टर ऑल्सो वॉज सिम्पथेटीक. पार्टी प्रेसिडेंट वॉज सिम्पथेटीक टू दीस इशू बिकॉज दे आर जेन्युइन सन्स ऑफ द सॉयल. सोल्युशन दिता म्हटलं, सोल्युशन दिता म्हणून सांगला आनी दिवपाकूच जाय. कितलो तेंप म्हणून हो विशय चालूच आसतलो. ते जो तर इसारीत तुमी बाबा कित्याक येयला आमचो धंदो व्हरोंक, तेंचेर FIR जाता. म्हणजे इसारापूय ना. म्हणजे आमचे पोट जर तर कोण येवन मारता ताका इसारोच ना. हो खंयचो न्याय जालो? सो प्रत्येक पुलीस स्टेशनाचेर इन्स्ट्रक्शन आसले. कोणें इन्स्ट्रक्शन दिला ती खबर ना. सीएम म्हणटा आपणें दिवंक ना, पूण ते FIR करता. हे इसारीतूच जाल्या. बाबा तूं हिंगा मोदेका दिवन कहो तपलो. आमची क्यू सिस्टम आहा. आमची आतां म्हाजीच हॉटेलां आसा. हांव तुका म्हाज्या हॉटेलाचें एग्जाम्पल दिता. आमचे कडेन 40 गाडयो आहा. आमी अनएम्प्लॉयड युथाक दिल्या देव सगळ्यांक. तेणी आपली गाडी हाडून आमच्या हॉटेलाक लायल्या. ते क्यू सिस्टमान वयता. तितून मोदेकात कोण तरी येयलो वास्कोचो वो दाबोलीचो वो आनी खंयचो, तो येवन जो जर बिजनस व्हरत जाल्यार तो हाडून पावयता गेस्टांक आनी तोच व्हरता. म्हणजे आमच्या टॅक्सीवाल्यांनी कितें करपाचें? बार्देसच्या टॅक्सीवाल्यांनी कितें करपाचें? हितून आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांची गाडयो आहा, हितून सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा, शिवोले आहा, कलंगूट आहा, म्हापसा आहा, जिताची कॉन्स्टिट्युएन्सी, पेडण्याचे गाडयो आहा. ते आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन चलता.
आमी तांकां ना म्हणना तो धंदो न्हू तेंचें पोट बरो न्ही तेंची फॅमिली आहा तेंची भुरगीं आहा शिक्षण करता तेणी फी कशी फारीक करप कॉलेजीक कशें वचप तेंच्या भुरग्यांनी सो हो सगळो प्रश्न जो आहा फायनली सरकारानूच सुटावो करपाक जाय आनी चीफ मिनिस्टर हॅज अंडरस्टूड दीस प्रॉब्लम एंड आय एम व्हेरी मच कॉन्फिडंट दॅट दीस प्रॉब्लम वील बी सॉल्व मिटींग जाली तुम्ही मिटिंगे विशय काढला म्हणटा हो विषय ट्रान्सपोर्टाक लागता ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मागीर मिटिंगे आसलो दिसता तो पयले मिटिंगेक आसलो आमी जो विशय काडला हो आमदारांनी काडला हांव आसलो वा केदार आसलो हे सगळे आमदारांनी आमकां सपोर्ट केला ह्या विशयाचेर कित्याक तेंच्या भागान त्या लोकांक प्रॉब्लम आहा केदाराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन त्याच्या लोकांक प्रॉब्लम आहा तेंचे जेन्ना पोटार येवन कोण मारता लाग तेन्ना ते कोणाच्यान वयतले केदाराच्यानूच वयतले केदार कोणाच्यान वयतलो मुख्यमंत्र्याच्यान वयतलो हांवूय मुख्यमंत्र्याच्यानूच वयतलो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर सपोर्ट करना ह्या मॅटरान ना एक सपोर्ट करतोच पडटलो लोकलांक सपोर्ट तेणें करपाकूच जाय लोकल फर्स्ट आमी कोणा खातीर झगडटाय लोकला खातीर झगडटा की तेंचे पोट जे तेणी आपले ताकदीचेर केला म्हणजे लोन तेणी काडला सरकारान काडूंक ना लोन तेणी लोन काडला आनी गाडी घेतल्या कसली आसूं इवन रिप्लेसमेंट गाडी जेन्ना घेता ते लोन काडून घेता सो तो इन्स्टॉलमेंट भरचो पडटा आनी तितून इंट्रस्ट आहा आनी जे हिसपान तेंचे 3 दिसांनी एक नंबर येता आनी 3 दिसांनी जेन्ना तेजो नंबर येता तितून मदकाक येता कोण तरी आनी कॅब एग्रिगेटर आनी तेजो कस्टमर घेवन चल्लो कशें जातलें थंय सिस्टम ना थिंगा तुमी कॅब एग्रिगेटराक वचोन घेवन बिचार क्यू सिस्टम ना रेस्टॉरंटांनी क्यू सिस्टम ना आतां कस्टमर रेस्टॉरंटान आहा ही वॉन्ट्स द कॅब लेट हिम बूक इट थ्रू कॅब एग्रिगेटर आमकां कोणाक आमचे हॉटेलांचे जे बिझनस आहा हे आदी मुख्यमंत्र्यान आमकां उतर दिल्लें की हॉटेल क्यू सिस्टम आहा तो फुटोंक जायना म्हणून पूण हितून कोण तरी मदकाक येवन आनी कसलें राजकारण करता कोण तो ते सीएमान सांगून येयना आतां मिटींग जातली ती हेचेर कन्क्लुजन जावपाकूच जाय वी वील नॉट कीप क्वायट आमी उगी रावचे ना कोणूय आसूं वी वील नॉट कीप क्वायट आय एम स्टँडींग अलॉंग वीथ ऑल माय बॉयज all the boys who are doing business, boys and girls from the coastal belt of Larke Kankonte up to this thing. I am standing, Kedar is also standing. You can ask him, you can ask Daji Salkar also, you can ask Sankalp also. We are not saying you stop cab aggregator. Here we are very clear on this. तेंचे धंद्यान मदेकात येवप ना तेंचो धंदो आसा तेंकां करून येवं इट इज व्हेरी सिंपल केन्नापर्यंत सोल्युशन दिता म्हणटा सोल्युशन येवपाकूच जाय ह्याच दिसांनी येवपाक जाय हो विशय आमचो कॉलिंग एटेन्शनान परत आसतलो असेंब्लीक ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान तेजेर आन्सर दिवपाक जाय डॉजिंग करून जावचें ना ह्या फावटी ह्या वी वील सी दॅट दीस सोल्युशन हेचेर सोल्युशन येवपाकूच जाय आमी फाटल्यानूच आसतले चीफ मिनिस्टराच्या पार्टी प्रेजिडेंटाच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराच्या हेचेर सोल्युशन येवपाक जाय म्हणजे बिझनस चालू आहा आनी हेंच्यांनी झगडपाचें प्रत्येक फावटी हेणी पुलीस स्टेशनान वचपाचें प्रत्येक फावटी एवरी डे दे आर गोईंग इन पुलीस स्टेशन द मिनीट यू स्टॉप अ कॅब एग्रिगेटर वाय आर टेकिंग माय बिझनस केस इज फायल्ड तांकां सांगूनच दवरलेलें आहा की आपल्याक थ्रेटन केलो आपल्याक जितो मारता म्हणून सांगलो आपल्याक एसॉल्ट केलो एसॉल्ट करूंक सोदताले आपल्याक कॉलराक धरलो आपल्याचे गाडयेर मुठी मारल्यो अशें ते सांगता सांग म्हणून म्हणजे कोण तरी तेजे ओनर कॅब एग्रिगेटराचे सो तशें जावंक जायना दे आर आवर बॉयज मरे ते खंयच्या घाटा वयरसून येयल्या ते लोकल आमचे गोंयकार हेंकां आमी सपोर्ट करना जाल्यार कोणाक सपोर्ट करतले नाल्यार आमी कित्याक आमदार आमी आमदार कित्याक जावपाचे हेंकां जर तर आमी न्याय दिवंक शकना जाल्यार आमदार कित्याक जावप ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर कॉपरेट करिना अशें आतां कळटलें न्हू कोण कॉपरेट करिना तो चीफ मिनिस्टरान सांगला आपूण हेचेर सुटावो करता आयज आमकां उतर दिला केदाराक दिला सगळे कोस्टल बेल्ट जितके आमदार आहा दिलायला लोबोक दिला जितानूय उलयला हेजेर ह्या विशयाचेर सगळे आमदार उलयला संकल्प उलयला दाजी उलयला एवरीबडी हॅज स्पोकन आसा सो हेचेर सुटावो जावपाकूच जाय देर हॅज टू बी अ सोल्युशन वी आर आस्किंग ओन्ली फॉर सोल्युशन तेणी जे आयज लेटर दिला ते इज व्हेरी क्लियर दॅट वी वॉन्ट सोल्युशन टू दीस प्रॉब्लम हो जो प्रॉब्लम क्रिएट जाला तेजेर सोल्युशन हाडा आनी कांय ना सारकें मरे हांव कितें रॉंग उलयलां जाल्यार सोल्युशनूच मागता ते कितें हें म्हणोंक येवंक ना की आमकां तांकां काडून भायर उडय म्हणून ते म्हणटा आमचे बिझनसान कॉन्फ्लिक्ट करिनाका आमचो धंदो आहा तो आमी सांबाळटा जी कितें रेट सरकारान दिल्या तीच आमी लायता आमी तेजे कडेन सुबेज लायना तेंचें कितें म्हणणें आहा की आमी थिंगासून येता हिंगा आनी हिंगासूनय धंदो आमी धरता म्हणजे हेणी कितें करप
वी आर आस्किंग व्हेरी सिंपल क्वेश्चन. हेणी कितें करप? हेणी कांयच करप ना. हे दिसता तुमकां आं? सोल्युशन येता सोल्युशन येवंकूच जाय. नाजाल्यार परत कॉन्फ्लिक्ट, परत झगडी, परत पुलीस स्टेशन, परत आमी बसचें पडटलें. वचचें पडटलें. म्हणजे आमी तेंच्या वांगडा बसचें पडटलें. ते फाल्यां वचून पुलीस स्टेशनार बसत आमकांय तेंच्या वांगडा बसचें. ते हिंगा येवन बसत आमकांय बसचें पडटलें. बिकॉज दे आर आवर पीपल. वी कॅनॉट लीव देम लायक दॅट. हेचेर सोल्युशन येवपाक जाय म्हणून आमी परतून परतून हिंगा येतात आनी येतले अशें म्हाका गॅरंटी आहा. एकूच विशय आसलो आमदाराचे हितून ना विशय खूब आसले. आनी हो वेगळे मेन विशय आहा. हो सुटावो जावपाक जाय. उरलेले विशय आहा ते चालूच आहा. तेजेरय आमी डिस्कशन केल्लें आहा. चीफ मिनिस्टरा कडेन उलयल्यात आनी वेगवेगळे जे कितें आहा पळय ते आमी बरोवनूय दितले.